देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो योग. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू आपली पदवी देवाच्या राजाची बरी खबर परगोवंक वापरता ताची खबर आयकूंक मेळटा. जेजून आपली पदवी आपल्या फायद्याक उजार करून एक व्हड मंत्री वो राजा जावंक सोदनासलो, पूण आपल्या खालतेपणान आनी आपल्या पापाच्या उतराक आपलो पाळो दिवन तो देवाचें राज परगोट करता, दुसऱ्यांक आदार दिता आनी तांकां देवा सोरशीं येवंक मदत करता. आमच्याय जिवितांत आमकां देवान पदवी दिल्या, पूण ही पदवी आमी कशे तरेन उजार करता काय? प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.